प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीच्या अंडर आणि आमच्या गोयच्या चीफ मिनिस्टराच्या अंडर आमकां 100 कोटी बिचार डेव्हलपमेंट करपाक ब्युटिफिकेशन आणि टॉयलेट बिलेट करपा खातीर आमकां सँक्शन जाल्ल्या. आता हे पैसे जे आसात जशी जशी फॅसिलिटी चालू जातली तसे तसे पैसे मोडपाक मेळटले आणि हे पैशाचेर आमी आमचो काब्राल GPTC यांचे थ्रू हे चालू जातले आणि काब्राल हो काम करपाक एक तडफदार असो आमचो आमदार आहा आणि ते करून घेतलो हेचे बद्दल दुबाव ना. आणि जे कोस्टल बेल्टाचे आमदार आणि जे सरपंच आसात आणि लोकल लोक हांकां घेवन आमी हे फुडें व्हरपाक सोदतात, कारण तेंच्यांनी कॉपरेशन दिल्यारच हे काम जावूं शकता, नाजाल्यार जावूं शकना. म्हणून आमी हांकां सगळ्यांक विश्वासान घेतला आणि सगळ्यांनी बरो सपोर्ट दिला आमदार आणि सरपंचांनी की आमी हेजे बद्दल NOC आणि जागो आमी दाखयता, तुमी कामाच बेगीन करात म्हणून अशें तेंचे सूचना आसा. म्हणून जशें ते कॉपरेशन दितले तशी कामां जातली. आमी जसो युटिलायजेशन करतले पैसो तसो आमकां पैसो परतो आनी मेळूंक शकता. सगळ्यांनी इन्स्पेक्शन करपाक, सायड इन्स्पेक्शन करपाक डेटी फिक्स केल्यात आणि म्हाका दिसता ह्या सप्टेंबर 15-20 तारखे भितर ह्यो सगळ्यो इन्स्पेक्शन आमचे कंप्लीट जातले आनी फुडचो प्रोसेस चालू जातलो. हे सिरियसली मागीर जावूं जाय, कित्याक गेल्ले टायमाक अशी मिटींग जाल्ली पूण त्या प्रमाणात मागीर ते एक्झॅक्ट इम्प्लिमेंट अशें जावूं शकलें ना. कन्सल्टंट अपॉयंट करप जालें, सायड इन्स्पेक्शन जालें, पूण ताजे उपरांत ते तितली ताका स्पीड हें जालें ना. तें तांकां हांवें नदरे हाडून दिल्लें आहा. जेन्ना ही स्टेज जेन्ना आमी ट्युरिस्ट स्टेज जेन्ना म्हणटा तेन्ना फक्त एकच सायडीनी खंय तरी ट्युरिस्ट येवप आनी दुसऱ्या सायडीनी थंय साधन सुविधा ना म्हणून ट्युरिस्टांनी येनासतना रावप सारकें न्हू. तर थंय बी सगळी बेजीक फॅसिलिटी आहा ती दिवची अशें मागीर आमी डिमांड केल्लो आसा. आनी माननीय मंत्र्यांनी ते लक्षांत घेवन म्हणटा अशें कन्सिडर म्हणजे केल्लें आसा आनी ताबडतोब फाल्यांच टीम आमची सायड इन्स्पेक्शनाक फायल दवरली आसा बेतूल आनी खोला. फाल्यां तेंची टुरिजमाची टीम येतली, कन्सल्टंट येतले, आमी सरपंच दोनी सरपंच आनी आमी मिटींग घेवन दवरया आनी फुडें प्रोसेस जातलो. The first bio toilet, the new technology what they have got, is going to be installed in Bogmalo. It will become ready in less than 1 month. It will be, in fact, the work is ready because of the CRZ permission. It is pending for inauguration. So पहिलो टॉयलेट आमचे बोगमालो बीचार जाल्लो आसा. दुसरें तांकां सांगलां जे लॅब्स जाल्ले एक नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पार्किंग एट बोगमालो बीच that has to be done immediately. Then the illumination of Bogmalo beach further with beautiful illumination as well as illumination of Wadem beach. Both these issues have been raised by me and I have made a suggestion that wherever there are open spaces, like for example near Dabolim airport, lot of loose mud is there where they have done some hill cutting at the time of development the airport. When you look at it, it does not look nice. We are a tourism state. So I have asked that as part of the program, that entire area should be beautified. And मांद्रे कॉन्स्टिट्युएंसी आमच्या 4 मेजर मेन 4 पंचायत आसात, ज्या पंचायतींनी मेजर बीचीस आसात. एक म्हणजे मोर्जी, दुसरी मांद्रे, तिसरी आरांबोल आणि चौथी केरी. हे 4 बीचेचेर जर आज आमी पळयले जाल्यार इन लॅक्स ऑफ टुरिस्ट एवरी इयर विजीट जातात. लॅक्स ऑफ आमचे इंडियन तसे भायर फॉरेनर. पण जालां कितें आज पर्यंत आमकां थंय टॉयलेट ना, एकाय बीचेचेर चेंजींग रूम ना, पार्किंग, हायमास, कनेक्टेड रूट्स, हे इशू हांवें रेज केल्यात आनी म्हाका एश्युरन्स मेळ्ळा की आमी ते करता. आनी पर्सनली तांच्यांनी विजीट येता त्या मंडे म्हणजे 11 तारखेक एक्चुअल म्हणजे ती आमचे जे कनेक्टेड ऑफिसर आसात, इंजिनियर्स, MD एंड अदर्स, ते थंय येतले. वी विल स्टार्ट दिस प्रोग्राम फ्रॉम मोर्जीम पंचायत एट 10 o'clock in the morning. त्याच्या उपरांत आमी मांद्रे वतले, त्याच्या उपरांत आरांबोल आनी केरी. नुवें कॉन्स्टिट्युएंसी 4 बीचीस लागताय म्हाका, उतोर्डा, माजोर्डा एंड 2 बेतलबाती. हे 4 बीचीचेर आमकां पार्किंग ना. पार्किंग करपा जाय, पयलें ब्युटिफिकेशन करपा जाय, थिंगा पेवर्स घालून एल्युमिनेशन, टॉयलेट्स आनी CCTV हे सगळें आमी मागिलां. आनी थोडे नाल्ल आहाय ते मातशें हें करपा जाय, ब्रिजीस ते आमी सांगिलां. आनी आमी 12 तारखे इन्स्पेक्शन दवरलां. आमगेलो येतलो GPTC चेअरमॅन, मिनिस्टर येवपाना आनी येतले आमी इंजिनियर्स येतले. तर आमचो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसीन आमकां फक्त 2 बीची लागतात. एक आमची कोको बीच आनी एक एकदोलीम बीच.
both the beaches are in neglected condition. थंयसर बीचार सिक्युरिटी ना, लायफ गार्ड्स ना, थंयसर जितली एक्टिविटी चलता स्पोर्ट्स एक्टिविटी म्हणजे थंयसर नियरली 100 मोर देन 100 कॅनूज आणि स्पोर्ट्स हे थंय चलता. फिशींग एक्टिविटी थंय चालू आसा. थंयसर टॉयलेट फॅसिलिटी ना, थंय लायफ गार्ड फॅसिलिटी ना, थंयसर बीच क्लिनिंग जायना, थंयसर एप्रोच रोड्स सारके ना, इल्युमिनेशन कांयच ना. हे सगळे आयज हांवें ट्युरिजम मिनिस्टराच्या नजरे काडून दिल्ले आसा आनी ट्युरिजम मिनिस्टरान 13th एक जॉयंट मिटींग फिक्स केल्या टू इन्स्पेक्ट बोथ द बिचीस आनीक दोन्ही बिचीर येवन ते सगळे आपूण सगळे जाग्यार घालता म्हूण म्हाका आश्वासन दिल्लें आसा.